त्यानंतर तेणे 1 महिनो टाइम घेतलो. आम्ही रावले 1 महिनो. 1 महिनो रावून वाज येतकीच आम्ही परत फॉलोअप करपाक सुरू केले. बाबा कितें जालां आमकां तुवें उतर दिल्लें की तूं आमकां सीएमा कडेन व्हरून बसयतलो जावं आमकां थ्रू सीएम एक कितें आश्वासन मेळटलें. त्यानंतर अशेंच घडलें की तेणे एका दिसा म्हणजे चवथीचो 5 दीस गणपती पावन 5 दीस गणपती पावन 6व्या दिसा सकाळी फुडें आमकां फोन केलो आमदारान आनी म्हणपाक लागलो फोन सकाळी फुडें कितल्यांक 7 काय 8 आमी न्हिदलेले जागरण जाल्लें चवथीचें. तरी आसतना चल गांवचो विशय आसा या उठून धांवया. उठले हांव आनी टोनी आनी आमी आमच्या बाकीच्या मेंबर्सांकूय इन्फॉर्म केलें अशें आसा म्हणून. सो आमी काही गडबडीन थंय गेले. दनपारच्या एकाक आमकां अपॉइंटमेंट मेळ्ळो. दोतोर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री गोंय राज्य अपॉइंटमेंट मेळ्ळो. आमकां म्हणपाक लागलो आमकां व्हरून डायरेक्ट आमदार आसा, टोनी आसा, हांव आसा आनी सीएम. पॉयंट टू पॉयंट तुमकां जें घडलां तेंच सांगता. आमकां बसयले. आमकां व्हरून बसयले. सीएम म्हणपाक लागलो बरें कितें विशय तुमचो विषय कितें काय म्हणपाक लागलो. सर आमची पयली म्हटल्यार आमच्या आमदारान आमची सीएमा कडेन वळख करून दिली. बरी गजाल. आमची वळख जाली सीएमा कडेन. सीएमान आमकां मान दिलो, बरो मान दिलो. म्हाका पळय अशे विशय जाता हांगा. पळय अशें मॅच जाता. आमी आमचो डिमांड आसा हांगा पुलीस दवरा, सीसीटीव्ही कॅमेरा लाया, कितें तरी करा. आतां झगडी जाल्यार कोण कितें करतलो, कितें जातलें हांगा. हे पळय हे आमचे विशय. एकटो कोण तरी गाडी फाटीफुडी करिना जाल्यार झगडी स्टार्ट. हे आमचे डिमांड. तर आमकां सीएम म्हणपाक लागलो बरें तुमचो विशय कितें. आमी म्हटलें सर म्हटलें आमकां चोडणेकारांक जो फेर आसा 30 रुपया तो 10 रुपया करचो. सीएमान एकाच उतरान सरळ आपले रायटींग पॅड घेतले, थंय बरयलें 10 रुपया म्हणून. आनी म्हणपाक लागलो तुमचें आपूण काम करता, लक्ष दिवन आयकात हां. सीएमान आमकां सांगलें तुमचें आपूण काम करता विदीन 8 days. त्याच बरोबर आमी सीएमाकूय सांगलें. तेन्ना तो पासाचो विशय येयलो. आमी म्हटलें आमकां तो 10 रुपयाचोच कन्सिडर करून तोय पास करपाक आमी तयारी दाखयता, पूण तो पास कावंटर ह्या जाग्यार खंय तरी घाला म्हणून. माडेल फेरी पॉयंटाचेर पास कावंटर घाला म्हणून. तेंय सीएमान आमकां अश्युरन्स दिलें की हय आपूण हांगा पास कावंटर घालता, ऑनलायन सिस्टम करता, जे करून तुमकां त्रास जावचे ना आनी तुमकां चोडणेकारांक फेरी फेर 10 रुपया करता म्हणून आमकां पसंत दिलें. त्यानंतर बरें आमी थंयच्यान भायर सरले. आमकां सगळे आमचे प्रेस भाव जे हांगा आसा ते आमकां थंय मेळ्ळे. आमी तांकां व्हडा उमेदीन कित्याक आमच्या गांवचो विशय, आमकां जे त्रास जाता ते आमकां खबर आसा, आमचो गांवचो विशय म्हणून आमकां बरे उमेदीन तांकां सांगलें आमी. आमचे सीएमान उतर मान्य केलां आनी आमचो फेर 10 रुपया विदीन 8 to 10 days जातलो. त्या प्रमाणे आमी मेमोरेंडमूय दिलें, सीएमाच्या ऑफिसान दिलें. त्यानंतर R&D MLAक दिलें आनी एक कॉपी आमचे कडेन अजून आसा. आनी सीएमान सांगलें की आपूण डायरेक्ट करता म्हणून R&D डिपार्टमेंटाक. त्यानंतर फॉलोअप केलो तेन्ना कळ्ळें की सीएमान डायरेक्शन्स दिल्ले म्हणून ते जे आमी लेटर दिल्लें ते R&D डिपार्टमेंटान थंय पावलें. तेज्या फुडें मागीर कांयच जावंक ना. आमी अक्षरशः 2 म्हयने आतां फॉलोअप करता, कांयच ना. 1 रुपया वाडूना, 1 रुपया कमी जावना, आसा तशेंच आसा. हे त्रास आमकां कित्याक तुमकां दिसलं आसतलें, तुमकां म्हणजे सरकाराक दिसलं आसतलें चोडणेकार विसरले आसतले. जालें 2 म्हयने जाले न्हू. ना आमी विसरूंक ना. आमकां फेरी फेर 10 रुपया जाय म्हणजे जाय. हय काय ना.
आमकां फेरी फेर 10 रुपया जाय म्हणजे जाय. हे तुम्ही ते पास काढा, हे करा, ते करा, आमकां सांगू नाका. आमकां 10 रुपयाच करा तुम्ही. कित्याक आमकां आनी ऑप्शन ना चोडणेच्यान भायर वचपाक. आमचो प्रत्येक टॅक्सीकार भाव कसो वयता ह्याच फेरीच्यान वयता, डेली 10 रुपया दिवन, 30 रुपया दिवन. आमचो प्रत्येक नुस्तेकार भाव ह्याच फेरींतल्यान वयता. आमची शिकपी भुरगीं ह्याच फेरींतल्यान वयता. डेली आमी ह्या फेरींतल्यान आमकां कित्याक 30 रुपया म्हटल्यार कितले जाले म्हयन्याक. आणि केन्ना केन्ना आमकां 2दा 3दा जर आमचो कोणतरी पेशंट जर आमचो सोयरो जावं आनी कोण घरचो जर जीएमसीन एडमीट आसलो तर 3-4 फावटी मारच्यो पडटा आमकां. हे हो लोड कित्याक आमचे बोल्सार, कित्याक आमकांच हे आमचे दुखणे जर अख्ख्या गोंयांक कळटा. आमचे दुखणे वास्को बसून आज एक पोयम, सुंदर पोयम बरयल्ली आणि हांगा ती फेरीबोट बुडलेली शंकर पोळीची आमच्या तेणे एक पोयम. आमचे दुखणे तेका जर कळटा इतल्या पयस बसून जाल्यार हांकां कित्याक कळना. हो तुमकां आतां जसो विशय सांगला हांवें, आमी एज अ युनायटेड चोडणेकार कितलो फॉलोअप केलो, कितलो फॉलोअप करून सुद्दां आमी हें भोगता आयज. तरी आसतना फेर तशाचो तस्सो आसा. तो फेर 10 रुपया जाल्या शिवाय आमी ओगी बसचे ना. हो जालो एक विशय. तुमचो थोडो वेळ घेता, थोडोच वेळ घेता. म्हाका हांगा प्रामुख्यान 3 विशय मांडपाचे आसा. पयलो विशय फेरी फेर. दुसरो विशय मांडटा तुमचे कडेन हांव. फेरीच्या रिलेटेडूच आसा. हांव आनी कांय राजकारण करना, हांव कोणाचें तासपाक येवंक ना, हांव कोणाचें उलोवपाक येवंक ना. फेरीच्या बद्दलूच उलयता. हेंच्यांनी थोडे रूट प्रायवेटायज केल्या. म्हाका दिसता पोमुर्फा रूट प्रायवेट केला. प्रायवेट कोंट्री प्लेयर थंय आसा. आनीकूय गोंयान दुर्बाट आसा तोय फेरी रूट तेंच्यांनी प्रायवेट दिला. काल का पयर म्हाका एका मनशान सांगलें, त्या फेरीबोटीच्या रुटान जेन्ना ट्रॅव्हल करता पळय, आमी ट्रॅव्हल करता, चल पाड पडो, आमकां ती फेरीबोट ना मरे, चल पाड पडो, आमी अशें या खंयच्यान कालवेच्यान तशें या. अक्षरशः एम्ब्युलन्स ड्रायव्हराक ते फेरीवाले विचारता, कोण पेशंट आसा, कितें जालां तेका, खंय व्हरता तेका. अरे चलना कितें हें तुमचें, प्रायवेट प्लेयर थंय तूं कितें करतलो. बरें तें जालें, एम्ब्युलन्स घेयना भितर आहे, तो चल म्हणटा, म्हणजे मरपाचें. दुसरी गजाल, ह्यो फेरीबोटी आसा पळय, ह्यो ब्लू फेरीबोटी, ह्यो आमच्या गोंयान जे लोक भायले कंट्री येतात ते बरें हितून तेंच्या दायज म्हणून पळयता. आमकां ते आमची फेरीबोट दायज कशी, खूब बरें दिसता ह्यो फेरीबोटी पळोवन. आनी हे कितें काय म्हटल्यार त्यो फेरीबोटी रस्त्यार चलोवपाक लागले आतां. एक सुद्दां तांचो जो चलोवपी आसता तो प्रोफेशनल ना, एक्सपिरियन्स ना. कोण हाडून दवरले हेंच्यांनी. पयर ती फेरीबोट टोनींग खबर आसा, तेणी व्हिडिओ घातलेलो तो, फेरीबोट रस्त्यार पावयली हेंच्यांनी. ती फेरीबोट ताका स्टॉप करपाक जमली ना त्या रॅम्पा कडेन हाडून. कितें पाड घालपाच्यो फेरीबोटी आमच्या आसा त्योय बीन. म्हणजे हेजो अर्थ कितें, सरकारान सारको प्लॅन केलो की फेरीबोटी पाड घालपाच्यो आनी असल्यो मागीर कोणतरी विजय मरीन सर्वीस आनी कोण मरीन तेंच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी हाडपाच्यो, तांकां दिवपाची, तेंची पोटां भरपाची. एक एम्प्लॉयमेंट आमचो कोणूच ना ह्या हितून. एक तरी दाखया म्हाका, सगळे हाडटा भायले. अरे आमच्या भुरगे बेकार कितले आसा, तांकां दिया मरे कामां हांगा. कित्याक करिना काम भुरगे आमचे, तांकां ट्रेन करा हांगा. हे फेरीबोटी चलयतात, रो फेरीबोटी, आमचो एकटो चोडणेचोच भुरगो ती चलयतात, खूब बरो एक्सपिरियन्स आसा ताका. मुद्दम तो आसतना पळया तुमी, तो काय बरी फेरीबोट हाडटा आनी सारकी सिस्टमॅटीक रॅम्पाक लायता. आनी हे जे बाकीचे घाटी चलयता पळय ते तांकां 15 मिनटां लागतात थंयच्यान ती फेरी रॅम्पाक तेकोवपाक. सगळेच करता प्रायवेटायज तुम्ही. काल परत आनी दुर्बाटचे ऐकले हांवें, दुर्बाट रासे फेरी प्रायवेटायज केल्या. त्या एका भुरग्यान म्हाका सांगला, दुर्बाटचो फ्रेंड आहा म्हाजो, तेणें सांगला म्हाका, कित्याक आमी ह्या फेरीच्या विशयान भितर आवाज करता म्हणून तेणें फोन केलो काल मुद्दाम. अरे भावा म्हणपा लागलो, ते कितें म्हणपाक प्रायवेट करून कितें केलां हेंच्यांनी. म्हणलें कितें रे, दनपारचो टायम आसलो खंय, 4 का 5 बायक आहल्यो फेरीबोटीन दुर्बाटच्यान रासे वचपाक. तो ताका सांगता फेरीवालो, तुम्ही जर प्रत्येक जण 50 रुपये दिता जाल्यार आमी सोडटा फेरी. कितें बायकाक 50 रुपये दिल्यार तुम्ही फेरी सोडटा, शाणपणां हेंची, कित्याक आयकपाची आमी. आनी कितलो ते भोगतले तुमी, काय आहा थंय आसुनी चल, आमी हांगा बोबो मारिना. आनी तरी आवाज जावपाक जाय, तेजेरूय आमी खंयच हे करचे ना, कॉम्प्रोमायज करचे ना. बाबा तुम्ही कितें करता ते सिस्टमॅटीक करा, जाग्यार सिस्टम घाला. आमच्या फेरीबोटी तुम्ही पाड घालू नाका. आमची फेरीबोट शंकरान सांगल्याची लायफलायन आमची ती, आमची फॅमिली मेंबर ती फेरीबोट चोडणेकारांची तरी.
तुमकां लागून कितें आसत ते, तुमकां लागून पोट भरपाचें, तुमकां लागून पयसो करपाचें माध्यम आसात ते, पूण आमकां लागून ही फेरीबोट आमची लायफ लायन. आमी ह्या फेरीबोटीन ल्हानाचे व्हड जाले. आमी अक्षरशः आमची लायफ ह्या फेरीबोटीन पयली आयज मेरेन तरी. फुडलें खबर ना, फाल्यां कोण ट्रेन मारून वचोंक म्हाका. 2 विशय जाले, तिसरो निमणो विशय घेता. तुम्ही हांगा बसले पळय, आमी ह्यो खुर्च्यो घातल्यो हांगा. हांगा तुम्ही म्हाका दाखया कितें आसा रॅम्पार. रातच्या 12 सुमार कितें आसा हांगा. आसा कितें, हो तो एक शेड आसा, ती बी उगड्यार पडल्या, ती सीसीटीव्ही ना, काय ना काय ना. एक टॉयलेट ना. अदे कितें रिनोवेशन करता फॉरेस्टाचे, कितलो तेंप जालो. तेवटेन लोक येता आमकां विचारता, उसो साइड में क्या है देखने लायक. आमी म्हणटा हो बहुत अच्छा हमारा फेमस डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, लेकिन वो बंद है. ती केन्ना चालू जातली खबर ना. ते एक तरी बोर्ड मारा बाबा अमकी चालू जातली. आमी त्या टुरिस्टांक सांगता, लोकांक सांगता. आणि त्यांच्या बाबड्यांचे रेंट कॅब 300 रुपया, रेंट बाईक 100 रुपया. ते तेवटेन 300 रुपया येता, वयतना परत 300, 600 रुपया घेता. अरे कित्याक 600 रुपया घेता तुम्ही. हांव केन्ना केन्ना सांगता लोकांक, बाबा तुम्ही खंय वयतले, हांगाच वयतले, बसून चला फेरीबोटीन, गाडी थंय दवरा म्हणून. त्यांच्या बोल्साक इतली व्हडली कातर कित्याक 600 रुपयाची. रेंट बाईक ती येता त्यांचे 100. ते बाबडे येता हांगा गुगलाचेर पळयता, गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस है, वो देखेंगे चलो जाएंगे. खंय रे सलीम अली, हांगा सलीमूय ना, अलीय ना आनी बर्डूय ना. पाड घालून दवरला सगळें. सो हांव मागता, हांव चड पयस वचना. हे आमचे कोण पंच आहा जर म्हाका आयकता, बाबा न्हू एकूच काम करा. तुमकां इलेक्शनाक आमी निवडून हाडल्या, एक तरी कॅमेरा लाया हांगा, बरी शेड करा, बरें बसपाक करा हांगा, तर डेव्हलपमेंट करा मरे. कोणे चिरे घातले थंय धांवले, कोणे रेंव घातले थंय धांवले, कित्याक असं नाटका. हा अरे डेव्हलपमेंट करा, डेव्हलपमेंट. तुमचे विचार पयलीं बरे आसता सारखे, मागीर तुमचे विचार खंय वयता खबर ना. तर इश्टानो, म्हाका दिसता हांवें विशय मांडले ते तुमकां पटले आसतले. तुमचो चड वेळ घेना, हांव हांगाच थांबता. विशय खूब आसा. आमचे दुखणें जे भायल्या लोकांक कळना ते आमकां आयज सपोर्ट करपाक येल्ले आसा. सो ते तुमच्या मदीं आमचे विचार मांडटले. हांव म्हाजे विचार हांगाच सोंपयतां. देव बरें करूं. आमच्या मदीं आसा तनोज अडवलपालकर. मागता तेणे आपले विचार मांडचे हांगा. सोशल एक्टिविस्ट तनोज अडवलपालकर. एकदा नेटान ताळी वचना न्ही तेका उमेद येवनी आमच्या मदीं आपले विचार मांडपाक. धन्यवाद. म्हजें नांव तनोज अडवलपालकर. आतां आमी जेन्ना आयले हांगासर तेन्ना आमी हांगा चेटीर बशिल्ले आनी शंकर हांव आनी काही रिपोर्टर बशिल्ले. म्हाका एक कवितेचो सार उगडास आयलो, म्हणजे बाबा बोरकराची. निळ्या जळीच्या काठाला माझाच हिरवा गाव, जगात मी मिरवितो त्याचे लावून या नाव. म्हाका दिसता चोडणा हो गांव जो आसा, बरी एक न्हंय आसा ताका तेकून मांडवी. आनी चोडण हो गांव इतलो सुंदर, हांगासरूच कोण आयिल्लो ताका दिसता की हांगाच आपूण रावचो. पण चोडणा गांवांत डेव्हलपमेंटाच्या नांवान राजकारण्यांनी अक्षरशः चोडण हो गांव निग्लेक्टूच दवरलो. सुंदरता कायम आसा, लोकांची मानसिकता जी आसा तातून सुद्धा बदल जाल्लो आसा, पण राजकारण्याच्या मानसिकतेन अजून बदल जावना. कित्याक जावना जाल्यार हेजे प्रत्यय म्हळ्यार रोरो फेरी. 2023 सालांत 10 कोटी सरकारान टेंडर काडिल्लो 10 कोटीचो, आनी 10 कोटी तांचे कडेन आशिल्ले. कित्याक म्हणून खबर आहा, 2 फेरी तयार करा म्हणून नवीन. सरकाराक खंय कितें तकलेन आयलें तें खबर ना. ताका तो विजय मरीन खंय दिश्टी पडलो, खंय ताका बाजारांत मेळ्ळो तोच कळना.
25 कोटींक 2 फेरी घेतल्यो रोरो फेरी. आता 10 कोटी बऱ्यो आशिल्ल्यो का 25 कोटी. आणि बेसिक रिक्वायरमेंट आमच्या गोंयकारांक खंयच्याच सांगूना म्हाका एसी दी म्हणून फेरीन. तांगेलो प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह कितें, समजा चोडणाचो कोण आसा किंवा बिचोलेचो जो कोण आसा ताका फक्त पणजे रायबंदरा आनी ओल्ड गोवा वचपाक जावं, हे प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह. आणि तातूंत अजून एक गजाल ती म्हळ्यार सगळ्यांत चड म्हणजे मानसीक त्रास कोणाक जाता न्हय जाल्यार तो बायलांक. आमी तांचो केन्ना विचार करिना. आता ही रोरो फेरी आयला तातूंत टॉयलेट आसा पण थंय चलना. व्हडलो व्हेरी गुड, बरी गजाल. ते सामको 5 स्टार कॅटेगरीचो टॉयलेट तो. अंदाज करा, चली मनीस बायल मनीस दादलो खंय उबो रावता रे. आमगेले आवय भयणीची व्यथा कशी जाणून घेवंक शकतले तुम्ही. आणि हे राजकारण्यांक एक सादो टॉयलेट दिवंक शकना तुम्ही बायलांक आमगेल्या आनी भयणांक. म्हणजे लांछनास्पद गोष्ट आसा ही. एक टॉयलेट ह्या सायडीन आनी त्या सायडीन सामको गरजेचो आसा. स्पेशली जाणटी मनीस विचार करा, कळ्ळें न्ही. आणि कितले तुम्ही उलयले न्हय, बायल मनीस म्हटल्या नंतर तुमची दृष्ट वक्री जातलीच, हे विचार करपाची गरज आशिल्ली. परत येता म्हणजे हो रो फेरीचो आसा पळय प्रकार, तो 1000 कोटीचो विषय एक्चुअली पळोवंक गेल्यार. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान 1500 crore एन अबाव पैसे दिल्ले. कित्याक खबर आसा की वता थंयसर हे तुगेले प्लॅटफॉर्म बांदा म्हणून, जेटी बांदा म्हणून. And this money came to the government in the name of Sagarmala. सागरमाला जो प्रोजेक्ट आसा तांकां तांच्यांनी सांगिल्लें कितें, वता थंयसर तुमी जेटी बांदा जेणे करून सुलभ ट्रान्सपोर्टेशन जावचें फेरीचें आनी लोक ह्या तिरांच्यान त्या तिराक वचचे. पण सादो विशय म्हळ्यार लोकांनी मागिल्ली फक्त फेरी, सरकारान दिली रो फेरी आणि रोडा. आता कारण सरकाराचो विषय एकमेव आसा तो म्हळ्यार मन की बात. कारण जोपर्यंत चड पैसे मोडिना तोपर्यंत कमिशन म्हणटा पळय ते मोठे मेळना. हांव तुका 5 कोटीचो जर समजा जर विषय काडलो जाल्यार 5 दुनी कितले 10 म्हणजे जेमतेम 10 लाख बीन मेळटा जाय. 25 कोटीचो 20% हिशोब मारा. सांगपाचो विषय हांव मुद्दम कित्याक अशें सांगता खबर आसा, कारण 98 ते 2000 दरम्यान 2000 आणि 2012च्या टायमार मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा केलो की हांगासर ब्रिज जाता म्हणून. आणि आमकांय दिशिल्लें बाबा जावं हां, चोडण गांवाच्या लोकांचो श्वास मेळटलो की जेणे करून ब्रिज आयल्या नंतर हे सगळे विषय सुटावे सगळे मार्गी लागतले म्हणून. पण हो विषय जेन्ना फाफावत केलो पळय तेन्ना फक्त एक गजाल जाली, ती म्हळ्यार कितें, जमनीच्यो रेटी वाडल्यो, ताज्या भायर आनी कांयच वाडूंक ना. डेव्हलपमेंट मानसिकतेचो. आता तुमकां एक लास्ट विषय सांगता आनी म्हगेले काबार करता. फेरी सर्व्हिस जी आसा पळय, इट कम्स अंडर एसेन्शियल सर्व्हिसेस. एसेन्शियल सर्व्हिसेसांत कितें येता, एम्ब्युलन्स, हॉस्पिटल. थंय आमकां खरें म्हणल्यार पे करपाची गरज ना. तुमकां खबर आसा जाल्यार मुद्दम सांगता हांव. उलोव त्या आवाजा खातीर म्हळ्यार हांवें. सो फेरी कम्स अंडर एसेन्शियल सर्व्हिसेस. सरकारान आपल्या पैशांनी म्हणजे आपल्या पैसे म्हणजे ताज्या घरा कडल्यान न्ही, आमी हे टॅक्साचे पैसे आमी भरिल्ले टॅक्साचे पैसे. ज्यो एसेन्शियल सर्व्हिसीस आसा त्यो सरकारान आमकां मुफ्त दिवपाची गरज आसा. ते मागीर हॉस्पिटल जावं, लायफ सेव्हिंग ड्रग्स जावं किंवा फेरी जावं, ही सरकारान आमकां खरें म्हटल्यार फुकट दिवपाची गरज आसा. आणि हे कायद्यान तागेले प्रोविजन आसा. म्हाका दिसता जेन्ना सरकारान हांगासर जेन्ना रो फेरी बांदली मागीर ताणें ते पूट सिस्टमाचेर हाडले म्हणटा ते बिल्ड ऑपरेट एंड देन ट्रान्सफर म्हणून.
आमकां गरज आसा तुका कोणी सांगली बांद म्हणून ती तुवें जर कोणाक दिल्या ती तुवें तुज्या अधीन घेवपाची सरकारान आपल्या अधीन घेवंक जाय आशिल्लें आपल्या अंडर घेवपाची गरज आशिल्ली आनी लोकांक अंडर एसेन्शियल सर्विसान सगळ्यांक ट्रान्सपोर्टेशन फूल फ्री दिवपाक जाय आशिल्लो तो सरकारान दिवंक ना आनी म्हाका दिसता हांगा ह्या जेटीन रावन हांव माननीय हांगासरले आमदार तांचे कडेन एकच रिक्वेस्ट करता की आमी नॉर्मली कशें आसा न्हय की वायट उलयता म्हणून अशें एक्टिविस्ट बोवाळ मारता वायट उलयता म्हणून फक्त एकूच गजाल सांगता लोकांक खऱ्या अर्थान ज्यो एसेन्शियल सर्विसीस आसा पळय त्यो फुकट दिया आनी हजारो कोटीचे पयशे आयल्या पळय ते खंयच्यान खंय वता कितें करता तागेलो हिशोबूच मेळना आनी ही रो फेरी आसा पळय जी कोणी बांदल्या ताका 25 कोटी मरे ताका तुज्या ट्रेजरीच्यान 25 कोटी पे कर आनी ताका घरा धाड आनी ही जी रो फेरी आसा पळय ती आमच्या अंडर घे गव्हर्मेंटाच्या अंडर घे आनी सगळ्या लोकांक फुकट दी आतां कोण म्हणटा थोडे तांगेले समर्थक आसतले ते म्हणटले फुकट कित्याक श्रीमंत वता गरीब वता लक्षांत दवरा परत एकदा सांगता एसेन्शियल सर्विसीस ज्यो आसा त्यो सगळ्या लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट मेळपाक जाय हागेलें कायद्यान प्रोविजन आसा आनी म्हाका दिसता फक्त हांगासरले जे स्थानीक पंचायत आसा म्हणजे पंच आनी पंचायत आसा तांचे कडेन इतलेच रिक्वेस्ट करता मातशें आमदारां म्हऱ्यांत वचून बसा ताकाय सांगा की फेरी कम्स अंडर एसेन्शियल सर्वीस आनी आमकां हे 10 रुपया कर म्हणटा ते सुद्दां बरोबर न्ही ताका सांग सरकाराक रिक्वेस्ट करा लेटर बरया रो फेरी जी कोणी बांदल्या ताका पयशे पे कर 25 कोटी आनी तुज्या सरकाराच्या अंडर घे ती आनी ऑपरेट तूं स्वता कर आनी लोकांक फुकट दी कोण कोणाचेर उपकार करिना आनी मागता इतलेंच की सगळ्यांनी वचून एक डेलिगेशन घेवन वचचें पंचायतीक घेवन थंय आमदारां म्हऱ्यांत वचा आनी मागीर परत एकदां म्हणजे लोकांक कळुनी की आमकां हें अशें जाय कोण हांगासर कोणाचेर उपकार करिना लक्षांत दवरा तुमी फुकट मागता अशें जर कोणाक दिसता न्ही जाल्यार तो सामको व्यक्ती गेल्ल्या केसींतलो आसा आनी सगळ्यां कडेन मागता तुमी हांगासर म्हजी 2 उतरां आयकली विक्रेता बाब मारियन गोयचे एक नामनेचे एक्टिविस्ट बाब मारियन तुमचे मुखार देव बरें करून आतां सोडणेकार आनी हांव सुयेकार आमकां थिंगा धांवचे पूल नाका पूण आमच्या तकलेर हाडून धांवचेचो पूल घालूंक कोत्ता ज्या जाग्याचेर नाका थिंगा पूल दितात आनी ज्या जाग्याचेर पूल जाय थिंगा मेळना हें कितें बरें चरीबोडीचे आयज विचार केल्यार हांव आयकतालो जे स्थानीक लोक आहा ज्या ह्या गांवचे तेचेर हें वजन कित्याक ह्यो क्वेश्चन कित्याक तांकां फ्री दिवपाक जाय आमच्या एसेन्शियल सर्वीस तानोजान ब्रिज दिवपाक हें कम्युनिकेशन आमकां दिवपाक मांडवीच्या हेचेर 4 पूल करूंक जाता आनी गांवांत इंडिया सोट्या येवपाक तो पूल करूंक जायना कित्याक लागून एकाच बाराबरी ह्यो कमिशन मेळटलें तुमकां और मागीर हे धाकटे करून तुमकां कमिशन मेळचें ना ही दिसता तेंची आयडिया पूण तुमी कितलें कमिशन हयात ओ कितेंय जर करात पूण गांवच्या लोकांनी सर्वीस आहा पळय ती दिवं फुकट दिवन और कितें मागता तें जर तुमी फुकटूय मागना तुमी म्हाका आयकयल्यार 10 रुपया कर म्हणून सांगतात वय मरे थंय तुमचे कडेन करूंक जायना म्हणून 30 रुपया दिवन कोणाक तुमी फायदो करतात आयज तुमी येतले इव्हेंट मॅनेजमेंट करून आपल्या करोडांनी पयसो तुमी भायर घालतात आनी गांवच्या लागीं जे पळय गोंयकार आहा नीज गोंयकार आहा तांकां भिकेक पावयतात हो खंयचो कायदो निवडून धाडल्या तुमकां गोंया सांबाळपाक गोंयकारांक राखपाक पूण आयज तुमी गांठयांक दवरतात गांठयांक सांबाळटात आनी गोंयकारांक अपय पेस दितात सो ह्या सरकाराक दया मया गोंयकारांची कांयच ना पळय दिसता जे फुडें आनी फुडें